आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक शिताव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पळयता नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस जेतेसा ओस्तोऱ्या मोदें सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. माइन मरे देवाशे माय आमा उपयागाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस जेतेसा ओस्तोऱ्या मोदें सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. माइन मरे देवाशे माय आमा उपयागाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस जेतेसा ओस्तोऱ्या मोदें सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. माइन मरे देवाशे माय आमा उपयागाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस जेतेसा ओस्तोऱ्या मोदें सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. माइन मरे देवाशे माय आमा उपयागाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस जेतेसा ओस्तोऱ्या मोदें सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. माइन मरे देवाशे माय आमा उपयागाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस जेतेसा ओस्तोऱ्या मोदें सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. माइन मरे देवाशे माय आमा उपयागाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस जेतेसा ओस्तोऱ्या मोदें सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. माइन मरे देवाशे माय आमा उपयागाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस जेतेसा ओस्तोऱ्या मोदें सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. माइन मरे देवाशे माय आमा उपयागाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस जेतेसा ओस्तोऱ्या मोदें सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. माइन मरे देवाशे माय आमा उपयागाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मुरे कृपेन बोलले सर्वेस जेतेसा ओस्तोऱ्या मोदें सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. माइन मरे देवाशे माय आमा उपयागाची नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा अपा आनी पुत्र आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. हो म्हज्या जेजू बोगोश आमकां अनिवार्य आमकां कोणांतल्या उजंतली वो सर्ग सगळ्या आत्म्या बो करून चड गरज आसलेल्या चवथा मिसेस मेस्तच्या मन्ना उपरांत अंकार मुरी साबार वर्सांनी स्वर्गार गेली. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें रायज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा उसरा मदें सोदो आनी सोदोचो पूज जेजू. बेगेंती मरे देवाचे माये बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा उसरा मदें सोदो आनी सोदोचो पूज जेजू. बेगेंती मरे देवाचे माये बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा उसरा मदें सोदो आनी सोदोचो पूज जेजू. बेगेंती मरे देवाचे माये बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा उसरा मदें सोदो आनी सोदोचो पूज जेजू. बेगेंती मरे देवाचे माये बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा उसरा मदें सोदो आनी सोदोचो पूज जेजू. बेगेंती मरे देवाचे माये बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा उसरा मदें सोदो आनी सोदोचो पूज जेजू. बेगेंती मरे देवाचे माये बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा उसरा मदें सोदो आनी सोदोचो पूज जेजू. बेगेंती मरे देवाचे माये बापयां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोष ताईसा उसरा मोदे सोदो आणि सोदो सपुशेसु बेगेंती मरे देवाचे माये हांव पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोष ताईसा उसरा मोदे सोदो आणि सोदो सपुशेसु बेगेंती मरे देवाचे माये हांव पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोष ताईसा उसरा मोदे सोदो आणि सोदो सपुशेसु बेगेंती मरे देवाचे माये हांव पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदांच तांकां आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोश आमकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वो सर्गार सगळ्या आत्म्या बो करून चड गरज आसलेल्या. पांचवो मिसेस सांतिच्या दिनांक वारमरेच्या मस्तकार मुकुट घालो आनी केली तिका स्वर्ग आनी संवसाराची राणी. आमची बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टलोल्यांक शिदांव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेर पडोवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प जेतें आसा ओस्तोऱ्या मोदें सोदो आनी सोदो तुजो पुजेस. मायन मरे देवशे माये अमावप्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प जेतें आसा ओस्तोऱ्या मोदें सोदो आनी सोदो तुजो पुजेस. मायन मरे देवशे माये अमावप्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प जेतें आसा ओस्तोऱ्या मोदें सोदो आनी सोदो तुजो पुजेस. मायन मरे देवशे माये अमावप्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प जेतें आसा ओस्तोऱ्या मोदें सोदो आनी सोदो तुजो पुजेस. मायन मरे देवशे माये अमावप्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प जेतें आसा ओस्तोऱ्या मोदें सोदो आनी सोदो तुजो पुजेस. मायन मरे देवशे माये अमावप्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प जेतें आसा ओस्तोऱ्या मोदें सोदो आनी सोदो तुजो पुजेस. मायन मरे देवशे माये अमावप्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प जेतें आसा ओस्तोऱ्या मोदें सोदो आनी सोदो तुजो पुजेस. मायन मरे देवशे माये अमावप्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प जेतें आसा ओस्तोऱ्या मोदें सोदो आनी सोदो तुजो पुजेस. मायन मरे देवशे माये अमावप्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प जेतें आसा ओस्तोऱ्या मोदें सोदो आनी सोदो तुजो पुजेस. मायन मरे देवशे माये अमावप्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्प जेतें आसा ओस्तोऱ्या मोदें सोदो आनी सोदो तुजो पुजेस. मायन मरे देवशे माये अमावप्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुत्रा आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगोश आमकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वो स्वर्गार सगळ्या आत्म्या बो करून चड गरज आसलेल्या. नमान राणी काकुतीचे माये तूंच घे आमचें जिवीत अमृत आनी बरवसो. आमी परदेशी वेची बालकां तुका उलो माताय दुखाच्या कोणान सुस्ता सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना आमचे दोळ्या शरातीनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तुकोले आनी गुलाबांक मारे परदेसा उपरांत तुजो पुजेचो आमकां दाखय. जेजून बासरना ते आमकां फावो जावच्याक पाप साहेबाचें इंतरसां पासत. आमचे बापा सर्गींच्या अशें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायस आयज आमकां दी
आनी आमी आमचे इस्कुलांक शिदाव तशें आमची पातकां आमगोस आनी आमकां ताळणेर पडोवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Naman mure kripen bolole सर्वेस पजेतेन सा उसरे मोदेन सोदो आणि सोदो तुझा पूजेस मागीर मरे देवाचे मायेन आमा अप्यागाची मदी कोर आतां आमच्या मनाच्या हाडार आमेन. महिमा पाणी पुत्र आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. बागियोन फ्रांसीस शावेराक मागणे. बागियोन फ्रांसीस शावेरा, भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान जेजूच्या मोगान तुझें काळीज तुझें काळीज सगळेंच सगळें लासतालें लासतालें देखून देखून जेजूचें नांव जेजूचें नांव आनी आनी सोडवणेची कोणीची बरी खबर बरी खबर परगटूंक परगटूंक देसा देसांनी देसांनी तूं गेलोय गेलोय आनी तुजो आनी तुजो जीव जोरून जीव जोरून मेलोय. मेलोय. ह्या पासत त्या पासत बापान तुका तुका स्वर्गार सरकार मोहिमेन बोरलो बोरलो आनी संवसारांत संवसारांत तुजी कूड लेगून कूड लेगून कुसूंक कुसूंक दिली ना. दिली ना. ह्या देण्या खातीर देण्या खातीर संतोशान संतोशान आमी बापाक आमी बापाक दिनवासतांव वाचतांव आनी आतां आनी आतां आमचे पासत आमचे पासत तुजी विनोती विनंती मागतांव. मागतांव. आमचे ओत्रे आमचे अंतरे बापाक बापाक मानतात तसले मानतात तसले जाल्यार जाल्यार तुजे विनोतेन विनंती ते शांती पावय शांती पावो म्हूण मागतांव. मागतांव. आनी आनी सोगता पासत पासत तुजे बरोबर तुजे बरोबर जेजू वरवीं जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें आत्म्या सवें बापाक वाखाणटांव. वाखाणटांव. आमेन. आमेन. सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. काय जेजू कृपा दिवं. आज आमी विशय घेतला तो जावन आसा जेजूच्या पावलांनी चलून बागियोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन पवित्र सभेन सहभागिलीपण उखलून धरुया. आयज जी मिसाची मांडावळ सांबाळटात ती समुदाय जावन आसात सेंट एंटनीज समुदाय जिना, इन्फंट जिजस समुदाय फोंडवे आनी सांतक्रूज समुदाय पेंटा. हातून रावतल्या सगल्या आमच्या भावा भयणां खातीर आमी किरीत भाशेन देवाक आर्गां दिवया आनी तांचे कुटुंबाचेर देवान आशिर्वाद पडूं म्हूण. आनी बागियोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन ताणें उदीक आनी ओगीत पवित्र सभेन सहभागिलीपण उखलून दवरूं म्हूण तांचे खातीर आमी मागुया. आज आमचे मदें आसा फादर जुजे डिसोजा, गांवांत पारोडीचो आतां गिरी प्रोकुरादोर कसो तो आसा, प्रोकुरेटर. किरीत भाशेन फादर तुका आमचे फिरगोजेंत माय मोगाचो येवकार. ह्या आमच्या फिरगोजेंत तुवें पयलेच फावटी दवरला, घडयेक तूं पयलो आदी येयल्लो आसतलो, पूण आज किरीत भाशेन देवाचें उतर आमकां तूं वाचून ताचेर मोडणी करून ताची समजुणी दितलो म्हूण आमी काळजांतल्यान तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी तुजेर आनी तुज्या वावराचेर देवान आशिर्वाद घालचो म्हूण आमी मागता. आज पवित्र सभा बागियोन तांद्रे ह्या धर्मदुताची किरीत भाशेन परब समरुमता. ताचे मजतीन आमकां सगल्यांक आदार मेळूं म्हूण आमी मागुया.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावे सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. जेजूचो पाटलाव करूंक ह्या वर्साचो गौलीक विशय आमकां आमोर्तोन दिता. आयज आख्खी पवित्र सभा बागेवन आंद्रे ह्या आपोस्लाची परब समोर ओंपता आनी आमी गोंयांत बागेवन फ्रांसीस शावेर मिसांवाचो पात्रोन हाचे परबेक तयारी कोत्ता. हांकां देवान आपयलें आनी मिसावांक तयार केलें. आंद्रे तो जेजू काश्या आपयले जाल्यार फ्रांसीस शावेराक इनासा वरी आपयलो. फ्रांसीस आनी आंद्रे भाशेन जेजू आमकां बावतिजमा वरी मिशोनार जावंक आपयला. जेजूच्या पावलांनी फ्रांसीस शावेरा भाशेन पवित्र सोबेत सहभागेलीपण उखलूंक दवरुया. हो आयचो दिसाचो विशय मनांत दवरून हे मिसाचे बेटे खेरीत भाशेन याज्ञीक आनी म्हत्वाची भाव भयणां पासत मागुया. तशेंच सोबार सिमनारी देव आपोवण्याक शिकतले तरणाटे आसात. लुकीक कशी आमी आमचे आपोवणे जियोवंक वावुरतना याज्ञिकांनी आनी म्हत्वाशांनी क्रिस्ताक चिटकून रावंक आनी सिमनारींनी आकांनी कोट्टोल्यांक आनी आमच्या मागण्यांचो आनी आर्थीक आदार दिवंक आमकां आयतें मन दी म्हूण हे मिसाचे बेटेन मागुया. जायते पावटी आमी आमच्या जिवितांत जेजूक मान दिवंक चुकल्याव, जेजूचें उतर पाळोवंक चुकल्याव, जेजूच्या मानामेत आमी मोडल्यात. तर हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां येदे वेळार आमी ओळखून घेवया. आनी सगळीं बरोबर म्हणुया, हांव पातकी सोर्पयदार देवाक आनी तुमकां भाव भणितो मोसो ज्ञान विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं. होमचो अपराध, होमचो अपराध, होमचो बड अपराध हे पासत भगवती सदांच वार सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भणितो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोरपुदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. काकळूत को Krista kaklutko, Krista kaklutko, Somya kaklutko, Somya kaklutko. Sausari Deva Charaya Vedar Eva Baba Baba Tuka Moskar Kota, 'Ami tuka din vasta, 'Ami tuka din vasta, 'Ami tuka Moskar Kota, 'Ami tuka Moskar Kota, 'Ami tuka din vasta, 'Ami tuka Moskar Kota, 'Ami tuka din vasta, 'Ami tuka Moskar Kota, 'Ami tuka din vasta, 'Ami tuka Moskar Kota, 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 'Ami tuka Mo
सो मी तुका वाकंटा या जेजू Krista Babaच्या एकल्याच पुता देवा देवाची संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत गो बाबाच्या उजव्याक बसला आमचे मागणे आयकून घे हित आत्म्या सांगाती बाबाची Jesu Christ, et nos tu et nos tu ponesco. Amen. 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 प्रार्थूया पोवळत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा शिवर्तमान पोरगोटूंक आनी पोरजेचो गवळी जावंक जेजून वेचून काडलेलो भाग्यवंत आंद्रे आपले आपोवण्यांक पाळो दिवन कुर्सार मरो पर्यंत जेजूक विश्वासी रावलो ताचे विणवणेन आमकां सगळ्यांक पूण भोव करून आमच्या गवळ्यांक शेवट पर्यंत जेजूक विश्वासी रावंक बळ दी हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव पवित्रात्म्याच्या एकपणांत जियेदारा जोड चलयता सासनाच्या सासना बाघिवन पावलूम रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप जेजू सोमी म्हूण तुज्यान ओंटांनी उत्साशी जाल्यार आनी ताका देवान मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला म्हूण काळजान तावन सोतमानशी जाल्यार तुजें तारण जातलें काळजान तावन सोत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता ओंटांनी उच्चारून सांगल्यार मनशाचें थारोण जाता ताचेर विस्वास दवरतात तीं सगळीं कदींच लोजेक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता म्हणटच जुदेव आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच अंतर ना जाली कित्याक सगल्यांचो सोमी एकलोच आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक पावूंक खूब गिरेस्त तो कित्याक सोमयाचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय थारोन मेळटलें पूण ताचेर बावाड दवरल्या शिवाय ताका उलो मारतलीं कशीं आनी ताची खबर आयकले शिवाय ताचेर बावाड दवरतलीं कशीं खबर परगटपी आसल्या शिवाय आयकतलीं कशीं आनी तांकां धाडल्या शिवाय परगट करतले कशे आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता बरी खबर हाडटात तांची पावलां कितलीं सोबीत पूण बरी खबर सगळींच मानून घेनात देखूनच इजायस म्हणटा सोरेस्परा
आमी पोरगोटलां तें कोणें सोत मानलां? म्हणटोच क्रिस्ताचो निरोप पोरगोट जावन कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारतां, तो तांच्या कानार पडूंक ना बी? दुबावा विरेत. कारण शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो गाजता, संवसाराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. आनीकदां म्हणया, शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. अंतराळ देवाची मोहिमा वर्णिता. मोलोप ताच्या हाताचें काम परगोडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उलोवप ना, उत्तर म्हणल्यार नाच. ताळ्यांचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो गाजता, संवसाराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. जबाब शेकानशेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूं येता. उद्गाराक उबी रावया. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy. सोमी म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक दवरतात तसले कारवी तुमी जायशे हांव करतलो. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, soy. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. गालिलेयाच्या दर्या देगेर चलतना जेजून दोगां भावांक एकलो पेद्रू म्हणटा तो शिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे दर्यांत जाळां मारताले ते देखले. ते कारवी आसले. ताणें म्हणलें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक धरतात तसले कारवी जायशे करतलो. आनी रोखडेच जाळां सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय थावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव जाकोब जबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव व्हड्यार जेबेदेवा आपल्या बापायच्या सांगाता आपल्यो रांपोण शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच रापणी आनी बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. Wakani tuka Krista. प्रितीच्या भाव भयणीदो, आयज आमी विशय घेतलेलो आसा जेजूच्या पावलांनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर भाशेन पवित्र सभेन सौभागिलेपण उखलून दवरुया. तर प्रितीच्या भाव भयणीदो, आमी ह्या संवसारांत कित्याक आमी कित्याक
जेजू दुसऱ्यांक दिवंक संवसारांत आमी कित्याक जेजूचे शीस जावंक संवसारांत आमी कित्याक जेजून केल्लो वावर करूंक संवसारांत आमी कित्याक आत्मे साल्वार करूंक कोरिया वावर तो जेजूचो एक आत्मो साल्वार कोर संतोष तो स्वर्गार सगळो पिकावळ भरपूर ती वावराडी जा जेजूचो जेजूच्याच वावरांतल्यान कोरात मोग एकामेकाचो प्रितीच्या भाव भयणीतो आयज ह्या जिवितांत आमी पळयता की आमी सगळीं मनशां संवसारा फाटल्यान धांवता आमी मिसाक येता तेन्ना आमी कितें मागता सायबा म्हाका बरी सर्वीस दी सायबा म्हाका बरो घोव दी सायबा म्हाका बरी बायल दी म्हाका बरी भुरगीं दी म्हाका पयशे दी म्हाका घर दी म्हाका गाडी दी म्हाका जेवण दी म्हाका न्हेसप दी म्हाका बंगलो दी पूण केन्ना आमी मागता काय म्हाका स्वर्गीचें राज दी आमी केन्ना मागता काय तें देवा लागीं इगोजीन येता तेन्ना कितले फावटी आमी मागला काय मातेवाचे शुभ वर्तमानांत 16:30 आनी 3 आमकां सांगता सोदात पयलें देवाचें राज आनी ताची नीत आनी हेर सगळ्यो वस्तू हांव तुमकां दितलो अशें आमकां जेजू क्रिस्त सांगता देवाचें उतर कितें सांगता सोदात पयलें देवाचें राज पूण आमी कितें सोदता संवसारी राज पयलें आमी सोदता संवसारी राज आनी प्रितीच्या भाव भयणीचो मार्कूच्या 8व्या अवेस्वरान 30 आनी 6 वळीन थंयसर म्हणटा कित्याक उपकारात तो जोडलो तर तुवें सगळो संवसार आनी इबाडलो तर तुजो आत्मो फ्रांसीस शावेराक भाग्यवंत इनास दे लॉयलान ही उतरां म्हणून कोवीड तेर केल्लो कित्याक उपकारात तो जोडलो तर तुवें सगळो संवसार आनी इबाडलो तर तुजो आत्मो पूण आमी कितें सोदता आमी सोदता सगळो संवसार आनी इबाडता आमचो आत्मो कित्याक आमी संवसारी मनशां फ्रांसीस शावेर आयज 450 वर्सां जालीं ताची कूड कुसोंक ना कित्याक ताका म्हणलोलें ही भाग्यवंत इनास दे लॉयलान कित्याक उपकारात तो जोडलो तर सगळो संवसार आनी इबाडलो तर सगळो तुजो आत्मो जाल्यार फ्रांसीस शावेरान कितें केलें पेडार केली आपली कूड आनी सांबाळलें तशेंच आपलो आत्मो आनी कूड सोदात पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी हेर सगळ्यो वस्तू हांव तुमकां दितलो अशें आमकां जेजू क्रिस्त म्हणटा आनी हेंच भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान केलें ताणें पयलें देवाचें राज सोदलें आपलें पर्वा करूंक ना आपले जिविताची पर्वा करूंक ना सगळ्या देशांनी तो भोंवलो देवाचें उतर परगटूंक गेलो आज कितें जालें ताची कूड कुसो नासतना तशीच आसा कित्याक ताणें सोदूंक ना संवसार ताणें सोदलें देवाचें राज आनी देवान मिलाग्र करून आमकां दाखयल्या पूण ही मिलाग्र आमी कितले फावटी पळयल्या कितले फावटी आमी थंयसर गेल्या पूण आजुनूय आमचे दोळे उगडोंक ना आमी आजुनूय तेंच मागता देवा लागीं येवन संवसारी वस्तू आमी देवा लागीं स्वर्गीचें राज मागोना आमी जोरी तर देवा लागीं स्वर्गीचें राज मागलेलें जाल्यार आमी भाग्यवंत मनशां जावपाची भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा भशेन आमी कित्याक जावंक ना आजून भाग्यवंत ह्याच कारणाक लागून प्रितीच्या भाव भयणीचो आमी सोदिना देवाचें राज आमी सोदता संवसारी राज सो आमकां देव म्हणटा की आमच्यान हें जाता आमकां जायें पयले सुवातेर झील फॉर द लॉर्ड वी हॅव टू हॅव झील फॉर द लॉर्ड जॉन चॅप्टर 3:16 आमकां म्हणटा देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसारा पासत ओपून दिलो न्हय संवसाराची जोडटी करूंक पूण संवसाराची म्हणसुबी संवसाराक साल्वार करूंक ह्या पासत ताणें जेजू आमकां दिलो तर आमी त्या देवाचो कितलो मोग करता
जरी तर देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें आमकां आपलो एकलोच पूत दिलो, जाल्यार प्रितीच्या भाव भयणींनो, आमी त्या देवाचो कितलो मोग करता? आर वी रेसिप्रोकेटिंग दॅट लव टू गॉड? डू वी लव आवर गॉड? If we love our God, we will not disobey His commandments. We will not break His commandments. We will keep His commandment. आमी ताचे मानामेंत सांबाळटले प्रितीच्या भाव भयणींनो. आनी आयज हो संवसार सगळो हे दशेर पावला एकाच लागून. आमी म्हणटा हें तर आमी मानामेंत पाळलें जाल्यार आमच्या जिवितांत शांती येतलो, मोग येतलो. आमकां मागणें, पिराचीत, साक्रामेंत, देवाचो मोग, पेल्याचो मोग, हें सगळें संतोश हाडटा, आमच्या जिवितांत संतोश हाडटा. आनी हें केल्यारूच आमकां सासणाचें जिवीत मेळटा. पूण आमी प्रितीच्या भाव भयणींनो हें करूंक भियेता. कित्याक मातेवाचो 5 अवेसोर 3 वड म्हणटा, ब्लेसड आर द पुअर इन स्पिरीट, फॉर देयर्स इज द किंगडम ऑफ हेवन. स्वर्गीचें राज आमकां मेळटलें जाल्यार आमी पयलीं आमच्या काळजान खालती मनशां जावंक जाय. वी हॅव टू बिकम हंबल बिफोर द लॉर्ड. देवा मुखार खालती जावंक गरज. आमी देवाचे मानामेंत पाळूंक जाय. जे भशेन बागयोंत पावलूक ताका सगळे कोश्ट पडले, पूण त्या कोश्टांनी तो संतोशतालो. बागयोंत जुआंव, ताणें जुआंव बावतीस, तो अरण्यांत आसलेलो, ताचे लागीं कपडे आसोंक ना. तो उंटाची न्हेसोण न्हेसतालो, मों खातालो आनी सगळे जनावरां खातालो. जनावरां म्हळ्यार हे सगळे द लोकस्ट आनी हेर सगळें कितें मेळटा तें खातालो. व्हडलें जेवण नासलेलें, बट ही वॉज हॅप्पी. ही वॉज हॅप्पी. आज आमचे लागीं सगळें आहा, बट वी आर नॉट हॅप्पी. वाय? बिकॉज देर इज नो गॉड. पयले स्वते देव ना आमच्या काळजान. बागेन जो बावतीस कांय आसोंक ना, तरीकूय हॅप्पी. दावीद हो सॉल म्हणटात ताचे पासून धांवतालो, रानान रावतालो. ही रोट 150 Psalms इन द फॉरेस्ट, प्रेझिंग गॉड. देवाक वाखाणून ताणें 150 स्तोत्रां बरयलीं दाविदान. 150 Psalms. ही put his confidence in God in the worst times. जायतें सफरींग येयलें, जायते कोश्ट येयले. ह्या कोश्टांच्या वेळार ताणें जेजूक सोडूंक ना, देवाक सोडूंक ना. ही हॅड झील फॉर द लॉर्ड. प्रितीच्या भाव भयणींनो, मोजेसान 3000 लोकांक पासत देवा लागीं बोगसोणें मागलें आनी देवान बोगशिलें. आमी पळयता सगळे आपोस्ल ते सगळे देवाचें उतर परगटूंक भोंवले, मारतीर मेले. आयज आमी बागयोंत आंद्रे हाची परब करता. आनी म्हज्या बापायचें नांव आंद्रे आनी ताचो आयचो वाडदीस. तर प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयज आमकां व्हडलो दीस. आयज वास्को व्हडली परब बागयोंत आंद्रेची. आनी बागयोंत आंद्रेन कितें केलें? बागयोंत आंद्रेन देवाचें उतर परगट्टा आसतना ताका सांगलें कुड्ड्या देवाक नमस्कार कर म्हणून. आनी जेन्ना ताका सांगलें कुड्ड्या देवाक नमस्कार कर म्हणून, ताणें म्हणलें हांव कुदचो ना. गव्हर्नराक जेजूचें उतर परगट केलें आनी तें केलें म्हणून ताका सजा पडली खुर्सार मोरोंक. ताणें म्हणलें जेजू भशेन म्हाका खुर्सार मारी नाकात. हो म्हजो धोनी, ही डिजर्व्स दॅट क्रॉस. म्हाका दुसरे बसोचो हुरीस दियात. एंड ही वॉज गिवन लायक अ एक्स. जे भशेन एक्स शेप आसता ते भशेन हुरीस. एंड 2 days ही वॉज टायड. ही वॉज नॉट नेल्ड बट टायड. ही डायड आउट ऑफ स्टार्वेशन, फास्टींग. जेवण नासतना मेलो तो. पूण 2 दीस ताणें प्रवचन केलें खुर्साचेर तान. इवन वायल डायींग ही प्रिच्ड द वर्ड ऑफ गॉड. दॅट झील ही हॅड इन हीज हार्ट. ती झील आसलेली जेजू पासत, देवा पासत. दिस इज कॉल्ड मॅनली एटिट्यूड, टू बी अ मॅन. आयज मॅन म्हळ्यार कितें? 6 packs. सगळ्यांक 6 packs आसपाक जाय. दॅट टायम यू बिकम मॅन. द रियल मॅन मीन्स यू हॅव टू हॅव 6 packs. Today's trend, today worldly trend, it is not in 6 packs, in staying home and playing on the PlayStation. आयज सगळे मोबायलाचेर खेळटात, घरा बसून सगळो वेळ साधतात. This is not manly attitude. Having 6 packs, sitting at home and drinking coffee, drinking fast food, eating fast food and staying there, this is not manly. Manly is to die for God. This is manly. If you do that, you will be remembered forever. This is manly, and that is what Saint Andrew did. A manly act. हे सगळे खोरे दादले
ते जेजू पासो जियेले. टुडे इट इज एन फेमिनीन एटिट्यूड इज गोईंग ऑन. आयज हे सगळे हात ते दादले न्हू, ते आनी कितें जाल्यात. स्टेईंग होम, आखो दीस मोबायल, आखो दीस टीव्ही, आखो दीस सगळें फान, पार्टीज, ड्रिंकींग, ड्रग्स आनी हेर सगळीं कुडीची पातकां. दीस इज गोईंग ऑन. हें आयज चल्लेलें आहा. दीस इज नॉट मॅनली, बट द वर्ल्ड इज टेलिंग यू दीस इज मॅनली. आनी आमी संवसारी मनीस, आमी संवसारी मनशां ह्या संवसारा फाटल्यान धांवताव. हें भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान करूंक ना, हें भाग्यवंत आंद्रेन करूंक ना, पूण तेणी आपलें जिवीत देवा पासत करचिलें. देवा पासत आपलें जिवीत तांणी भेटयलें आनी देखूनच तांकां वालोर, दे आर कॉल्ड रियल मॅन, आनी तांकां आयज आल्ताराचो मान मेळटा. पूण आयज आमी कितें पळयता, घरां व्हडलीं, हम दो हमारे दो, फामील धाकली, न्युक्लियर फॅमिली, आनी ताका लागून कितें जाता, डिवोर्स वाडला. आयज जायतो डिवोर्स सगळ्याक. कित्याक माय म्हणटा, बाये कितें जालें, तो सतायता तुका, यो यो घरा यो, कोण ना घरान. आनी मागीर चेडूं घरा येता आनी भावाचो फुडार पेडार करता, मागीर थिंगा रावता डिवोर्स घेवन घरा. आनी मागीर आनीक पाटी काजार, आनी मागीर सेकेंड थर्ड काजार, ते घोवाक सोडप, ह्या घोवाक सोडप, आनी मागीर तीं भुरगीं जातात तीं कोणाची. पयत पुस्तक कितें सांगता, मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 36-37, कोण जो ह्या डिवोर्स दिल्ल्या बायले लागीं लग्न जाता तो परदुवार कोत्ता. पूण आयज सगळें चलता मॉडर्न लायफ, वर्ल्डली लायफ, हें संवसारी जिवीत आयज दिश्टी पडटा. घरां व्हडलीं, फामील धाकल्यो. आयज एडवान्स टॅक्नॉलॉजी, जायती टॅक्नॉलॉजी वाडल्या, आनी हें टॅक्नॉलॉजी वाडला पूण एकामेकाक वेळ ना, नो टायम. सगळे वगत मोबायलाचेर, सगळे वगत बिजी बिजी बिजी. वॉट यू आर डुईंग, ओन्ली बिजी बॉडी, नथींग ही इज डुईंग. सगळे वगत बिजी. आज एड्युकेशन वाडला, कॉमन सेन्स ना. मनशाक आयज कॉमन सेन्स ना. एड्युकेटेड म्हणटा मनीस थिंगा मोत्ता, घरान माय मोत्ता, पाय मोत्ता, ताका जेवण दिना, आपूण स्विगीचेर सावन हाडून जेवण खाता, आनी तांकां फुटलेली बशी दिल्या, तांकां आजिलान घाल्ल्या. आयज हें जाता सगळें. शिकला, एड्युकेटेड, बट नो कॉमन सेन्स टू ट्रीट हीज पेरंट्स प्रॉपरली. आयज आमी माय पायक रेस्पेद दिनात. आयज मेडिकल एडवान्समेंट जाला, जायतो मेडिकल वाडला, पूण तेच बरोबर दुयेंसांय वाडल्यात. जायतीं दुयेंसां आयज आमकां दिश्टी पडटात. आयज मनीस फास्ट व्हेकल पळयता, चलयता, सगळें फास्ट व्हेकल, फास्ट एक्सिडंट, फास्ट मरण, फास्ट काबार जिवीत, सगळें फास्ट. फास्ट फूड, इन्स्टंटेनियस ग्रॅटिफिकेशन, आतां बाय मारून आतांच उदक पिवपाक जाय, सगळें फास्ट. आनी हें फास्ट जावन मनिशाचें लायफ शॉर्ट जाला. द लायफ स्पॅन इज डिक्रिजींग. आयज थोडे न्हिदतात, रातचे लेट न्हिदतात, सकाळींचे लेट उठतात, मिसाक येनात, मागणें ना, तेस ना, कांय ना. आनीक थोडे वाचतात, दीसभर टीव्ही पळयतात आनी मागीर मागणें करपाक एनर्जी ना. नो एनर्जी फॉर प्रेयर, फॉर टीव्ही, एंटरटेनमेंट, रेन डान्स आनी सगळ्यो पार्टीज, हुक्का बार, सगळें आहा पार्टीज, तें करपाक आहा, पूण मागणें करपाक वेळ ना. आयज जायतें उलयतात पूण थोडो मोग, त्या उलोवपान थोडो मोग ना उलोवपान सगळ्यान. आयज मनीस मुनाचेर वयता 4 पाटी, पूण शेजऱ्यागेर पावना, शेजऱ्यागेर पावल्लो ना, शेजऱ्यागेर दुस्मानकाय करून दवरल्या. मुनाचेर वचोन येयला पूण शेजऱ्यागेर पावना. टुडे मॅन इज डायसेक्टिंग एन एटम, बट ही इज नॉट रेडी टू डायसेक्ट हिज ओन हार्ट. आपलें काळीज बदलपाक रेडी ना. मॅन इज गोइंग टू डायसेक्ट एन एटम, बट इज नॉट रेडी टू चेंज हिज हार्ट. काळीज बदलना. तर दीस इज द मॉडर्न लायफ दॅट वी आर लिवींग. आनी हें जावन आसा एक फोट. सगळें आमी जायतें शिकता, जायतें कोत्ता, जायते पयशे, पूण मॉरॅलिटी ना, सारकी रीत ना, आमकां सगळें काबार जाला. आनीक सगळीं जेवणां बरीं पूण तितून क्वॉलिटी ना. क्वॉन्टिटी आहा, देर इज नो क्वॉलिटी इन द फूड. आनी देखून ऑल ब्रोकन फॅमिलीज, सगळे आमचे कुटुंब प्रितीच्या भाव भयणींदो कोसबेल्यात. फॅमिलीज आर रॉटन. इट इज लिव्हिंग हेल. आयज आमचे कुटुंब लिव्हिंग हेल. देर इज नो पीस,
there is no joy, all quarrelings. There is everything. There is TV, there is mobile, good food, good clothing, good house, good vehicle, but no good heart. काळीज ना आमचे लागीं. हें करूंक आमकां जेजू कितें सांगता? जेजूच्या पावलांनी बागेवन फ्रांसीस शावेरा भाशेन पवित्र सोबेन सौभाग्यलीपण उखलून दवरुया. आयज आमी कितें करुया? आयज आमी त्या नोकेत्रा भशेन जावया. हें नोकेत्र एपिफनी जेजूची आप परगटणी परब आमी समोरता आसतना ते एक वेदवान उदेंतीचे जेजूक भेटूंक आयले आनी ते भेटूंक आयले तेन्ना थंयसर गवळी आयले. गवळी जेजूक भेटूंक गेले आनी ते जेजूक नमस्कार केलो. ते जेजूक नमस्कार करून तांणी जेजूक दानां भेटयलीं आनी ते एक जाले. हे ते एक वेदवान पेगन आनी हे आमचे गवळी जुदेव. गवळी आनी पेगन बिकेम वन एंड वर्शिप्ड गॉड. हें सौभाग्यलीपण. दिस इज कॉल्ड सौभाग्यलीपण. आमची युनिटी. हाव? जात कात सगळें विसरून आमी आमचो वेगळोचार विसरून आमचे भेदभाव विसरून आमचे सगळी झगडीं विसरून आमचे सगळें विसरून आमी एक जावपाक जाय. जे भशेन ते नोकेत्र ह्या ते वेदवानाक वाट दाखयता तेच भशेन आमी सगळीं नोकेत्र जावया. एकामेकाक जेजू बोगलेक वाट दाखोवंक. माय पायन भुरग्यांक नोकेत्र जावपाक जाय. जेजू बोगलेक वाट दाखोवंक. भुरग्यांनी आवय बापायक खालती रावपाक जाय. भुरग्यांनी आवय बापूय कितें सांगता तें आयकोंक जाय. तांचेर बेसांव पडटलें आनी तेन्नाच आमचे घोराबे बरें जातलें. प्रितीच्या भाव भयणो, आमकां जेजू सांगता माथेवाच्या 28व्या वळींत 19 ते 20 थंयसर मेळटा. आख्ख्या संवसाराक वचात, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां स्नान दियात आनी तांकां म्हजें शीस करात. लेट अस मेक डिसायपल्स. लेट अस मेक डिसायपल्स. सगळ्यांक आमचे जेजूचे सांगाती करुया. जॉन 14:6 म्हणटा, हांव वाट, सोत आनी जिवीत. कोणूच बापाशी वचना बोगोर म्हजे वरवीं. तर जेजू वाट, सोत आनी जिवीत आनी खंयचीच वाट आमकां देवा बोगलेक पावयना. सगळीं आमी जेजू बोगलेक या. सगळीं आमी बागेवन फ्रांसीस शावेरा बोगलेक या. आज सगळीं आमी बागेवंत आंद्रे बोगलेक या. ताचे लागीं मागुया की बागेवंतानो आमकां वाट दाखयात. तुमचे भशेन आमकांय सौभाग्यलीपण शिकोयात आनी आमी आमचें जिवीत नवसरुया. बरीं मनशां जावया. परब ऑर्ता बरीत समोरुया. आमी आद्वेंताच्या काळांत आसा. आमच्या काळजांत जेजू जल्मोंक सोदता. तर तुजें काळीज जेजूक जल्म दिवपाक तयार आसा? हो प्रश्न आमी आमचेच लागीं विचारुया आनी जेजूक आमच्या काळजांत आमी आमंत्रण दिवया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सगळीं आमी आतां उबी रावन आमची थोडीशी मागणी देवा मुखार आमी उबारुया. बागेवन फ्रांसीस शावेरान सान पावलूचे कॉलेजींत शिकयतल्या शिक्षकांक घेवन सौभाग्यलीपणान शिक्षणीक आनी गवळीक मुन्यारपणान उपकारतलो कार्यक्रम घडोवन हाडलो. तांचे देखीन आमच्या गोवल्यांनी, मोतव्याशांनी आनी आमचे डायोसेजीन वावुरतल्या सोबार दुसऱ्या केंद्रांनी बराबर येवन सौभाग्यलीपणान मिशनारी वावराक मेळटल्या आडखळींक पुरतो जबाब दिवंक तांकां देवाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. बागेवन फ्रांसीस शावेराक मिशनारी वावरा खातीर पाप सायबान आनी पुर्तुगेज सरकारान आपल्या नांवान धाडलेलो आसतना लेगून त्या काळांत
गोंयांत आसलोल्या बिस्पाची परवानगी मागून ल्हानविकाय दाखयली आनी सोबागेलीपणान वावरून कोश्टवतोल्याक मनीसपणाचे होक दिले आनी ख्रिस्ती भावार्थान थिरायले. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी सोबागेलीपणान वावरून गोंयची आनी भारताची खरी उदरगत करूंक सेवेचे फुडारी जावूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. मागणे आयकून घे बाबा. आसिसीच्या बागन फ्रांसिस्कान इनासाक जेजूची वळख दिली आनी इनासान देवाक ताची गरज आसा म्हूण फ्रांसिस्काक पोटवोन दिलें. बागन फ्रांसिस्काची 400 वर्सांची समारोमणी करतना आमी बागयोनपणान वाडोवंक आनी दुसऱ्यांकूय बागयोनपणाची वाट दाखोवंक सोबागेलीपणान वागून देवाचें राज बांदूंक आमा सोमेस्तांक देवाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. विद्यापिठांत शिकतना बागन फ्रांसिस्काच्या जिवितांत वायट वेळ आयलो तेन्ना बाग्योतिनास ताका आदाराचो जालो. भावार्थान वाडोवंक आनी आर्थीक परिस्थिती सुदारूंक बाग्योतिनासा भाशेन सिमिनारींनी आंखाणी घेतोल्या आमच्या सिमिनारिस्तांक मागण्याचो आनी आर्थीक आदार दिवंक आमकां देवाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. थोडोसो वेळ ओगीच रावन आमची खासगी गरजो देवा मुखार येदे वेळार आमी उबारुया. ही सगळी मागणी आमी कोत्ता तेच आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. गायन घेऊया C26 पेज नंबर 39 C26. ससना ससना देवास म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वर्ग पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. स्वर्गींच्या बापा, बागयोंत आंद्रेच्या परबे दिसा तुका भेटयता हांव. त्या देण्या वरवीं आमीच तुका मानो आनी तुजे पदवेन बदललेली ती देणी परतून घेवन नव्यान बळान आमी भरूं. हे परी तूं आमकां दिताय त्या खुर्साक वेंग मारून सोडवणेच्या कामांत जेजूचे सहकारी जावंक आनी सासनाक ताच्या सांगाता तुजी महिमा भोगोवंक आमी पावो. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं.
आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणीक गवळ्यांक तुजो हिण तूं कोदीन सांडिनाय, पूण बाग्योन धर्मदुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजे पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तूं तांकां केले आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. मुसर्गी तुका सोयसो, सर्वेस्वराचे नांव येता ताका सोय. मुसर्गी तुका सोयसो. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेस खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सवेंस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेसवरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaco good borgotuja. Tuja kusali unocivon pona orbe nuvelaka soroli sobia. Sosaracha sorbonara amshi sorbonko. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण नम्रतायेन आमी मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास गो आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनः शिवोनपणाचो
बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुजी इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तां शेंपूर चुरीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिचो पुती बागयोन सुसे बागयोन धर्मदुतां बागयोन तांद्रे आनी सर काडी तुका मानवल्यात ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता परमें त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना प्रितीच्या बाब भयणीदो आमी सद्दां आमच्या बापा हें मागणें म्हणटा पूण तें आमी जियेना त्या मागण्यान आमी म्हणटा जशीं हांव दुसऱ्यांक बोगशिता तशीं म्हजीं पातकां बोगोस जरी तर हांव दुसऱ्यांक बोगशिना जाल्यार द कंडिशन इज दॅट डोंट फॉरगिव मी ऑल्सो म्हाकाय बोगशी नाका सो आमीच म्हणटा की हांव दुसऱ्याक बोगशिना जाल्यार म्हाका बोगशी नाका सो इफ यू डोंट फॉरगिव अदर्स then God will also not forgive you. आयज आमी घरा या सगळ्यांक बोगसुया लेट अस फॉरगिव एंड फॉरगेट आनी राग दोचो न्हू दुस्मानकायो मोडच्यो सोबागेलीपण कोचें युनिटी विथ डायलॉग आमी सगळ्यांनी एक जावंक हेंच करूंक आयज आमकां बागयोंत आंद्रे आपयता बागयोंत फ्रांसीस शावेर आपयता आमच्या सरोंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पयस जावं तुजें राज आमकां तुजी कशी साकार जाता तशी संवसारांत आसा आमचो दिसपटो इकराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी ओतरेकता तर आमकां तुजे दार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं एकामेकाक प्रिती मोगान शांती दिया आमची काकळूत गो तुजे शेळये संसाराचे पाप काटलेले आमची काकळूत गो आमची काकळूत गो देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काटा ती शेळेच्या जेवणाक पयल्यान ती सहभागी
तुझे म्हाका पावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. स्ताचे कोणे रगत नसता. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकवडटा. एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Gesù boria goia, Gesù swadrik moria, sorgitam tu Deuloi, soduk makailo, ole angisheli, tukatsu kongeli, tuje tai bod maka,
आंद्रेन आपल्या भावा शिमावाक सांगलें, मेसियास म्हज्या देवान मागलोलो आमकां मेळ्ळा, आनी ताणें ताका जेजू सरशी व्हेलो. प्रार्थुया. बापा, धर्मदुताच्या हातांतल्यान आमकां पावलोलें जेजूचे कुडी रोगताचें जेवण आमी घेतलां. ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडो आनी उर्बेन बरोवन आमच्या भावा भयणीक जेजूशी ओडून हाडूंक आमकां करपा मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मातशें बसुया. बाबा भयणीनो, आज 7वो दीस नोवेनाचो, फाल्यां 8वो आनी 9वो. आमी नोवेना करता सान फ्रांसीस शावेर ह्या आमच्या पात्रोनाची. उपरांत आमी नोवेना करतल्या इमाकुलाद कोसिसांव सायबिणीची. आमकां दिसता नोवेना चड जातात आमची, आनी हाका लागून आमी जायते फावटी ह्या नोवेनाक बोर घालिना. मागणेचेर आमी उदीक बोर घालून सहभागिलीपणान तुमचें कॉपरेशन ह्या मिसाचे भेटेंत आसूंक गरजेचें. प्रवचन करूंक आमी प्रेगादोर म्हणटात, प्रिचर्स भायले हाडटात. मुद्दम तुमच्या जिवितान तुमी एक लक्ष घालूंक ताची नवसोरणी तुमच्या जिविताची जावं. अशें आसतना आमची थोरणाटीं ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक चड गरजेचें. जायते आवय बापूय आसात, निबां दितात. ट्युशन आसा, तांकां दुसरो प्रोग्राम आसा, आनी कितें आसा. सगल्यांक आमकां वेळ ना, हें खरें. पूण देवाक तर वेळ दिनाय, मागण्यांक तर वेळ दिनाय, तुजें जिवीत निर्फोड. उदीक आनी उदीक भुरग्यांक तुमी धाडची ह्या नोवेनांनी. तांणी भाग घेवन देवाचें उतर आयकून आपल्या जिविताची नवसोरणी करूंक, हेंच आमचें आवडे. ओत्सूय घेवन फादर जोसेफ दिसोदयाचेर आमी किरीत भाशेन आमचे दिनवा साठयता. हेचे दिसाक ताणें देवाचें उतर आमकां पुरगुटलें, ताची मोडणी करून आमकां बरे भाशेन समजायलें. देखून फादर, तुजेर आनी तुज्या वावराचे देवान आशिर्वाद घालचो म्हूण आमी मागता. आनी आयच्या दिसाक आमचे फिरगोजेन तुवें मिसाची भेट भक्तीपणान समोर उमली. देखून आमी तुका देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. स्वर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
सगळे म्हणुया जय देवो आमचो देवजो जय जेजू जय जेजू जय देवो आमचो देवजो जय जेजू जय जेजू सगळीं म्हणुया जय देवो आमचो देवजो जय जेजू जय जेजू जय देवो आमचो देवजो जय जेजू जय जेजू आमचे सारकेल्या सोयबान, काल्यावात काचेर सुस्ता, सोडवण राजा बोलां, ओपतूय पात काचेर चिका. जय देवो आमचो देवजो जय जेजू जय जेजू जय देवो आमचो देवजो जय जेजू Jesus Christ, Salate Amka Check.
ह्या संसाराची